एक बायल मनशेन एंटरप्रेनर जावच्या एक साधनेचे विषय जलरी त्या थंयक राबन अशी आनीकय विंगड विंगड एंटरप्रेनर सांग एक सृष्टी करच्या एक अदम्य चैतन्य आजी आमगेलो टू विश्व कोंकणी केंद्राच्या स्टुडिओन तू आसा. आज आमगेलो आसा श्रीमती श्रीविद्या कामत, CEO ऑरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री आणि लीड ट्रेनिंग अँड कॉर्पोरेट सोल्युशन हाजे CEO. तुमका हांव हे कार्यक्रमाक स्वागत करता. धन्यवाद. तुम्ही आता हा तुमगेला स्टार्टअप एक कंपनी ऑरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री हा कसं करता बेसिकली आणि हा आयडिया तुमका फर्स्ट कशा आयला? ऑरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री स्टार्ट झालेला ॲक्च्युली 2017 आलतो. ॲक्च्युली हांव 2014 दाखवूनची अनेक कंपनी रन करता असं लीड ट्रेनिंग अँड कॉर्पोरेट सोल्युशन्स म्हणून ते ट्रेनिंग आणि रिक्रुटमेंट करचे एक कंपनी. ते मेगेले कंपनीक एक रिक्वायरमेंट आशिल्ले एक कॉर्पोरेट गिफ्टिंग पुरा आमी कसं करताची 2016-17 तू मस्त तितलं आज असचे तितले वेरायटीज तेदन ना आशिल्ले. मेगेले एक रिक्वायरमेंटाक म्हाका एक ट्रेडिशनल जावन हांव जनरली पार्कर पेन ड्राइव्स असल पुरा येन फॅन्सी कॉन्टेम्पररी गिफ्ट्स मस्त लायक करना. ट्रेडिशनल असचे म्हाका लायक जाता चड. आणि दिवाळी आशिल्ले मेगेले एक बॅच असताना तेदना हांव मस्त सोदिले होलसेल मार्केटांत पुरा पळयलारी कॉस्ट मॅच जाल्यारी क्वालिटी लायक आसना, क्वालिटी लायक आसल्यारी कॉस्ट मॅच जायना. तेदना म्हाका दिवका म्हण एक आश आशिल्लें. तशी जावन हांव तेदना हांव राबिल एक बँगलोरांत एक अपार्टमेंटांत आशिल्लो हांव. तेदना मस्त जन बायल मनुष्य चरडू वांकनी बमनाकनी ऑफिसाक स्कूलक पेटून सोडलारी वापस 9 गंटे भितर पेटून सोडताची आणि 4:30 तांणी वापस येवचे. तितले टायम तांकां खाली कसले काम आसना आशिल्लें. तेदना तांणी पुरा कसले जावं तूं रिक्रुटमेंटांत आसना कशी जावं म्हाका आमकां कसले जावं वर्क फ्रॉम होम काम मेळटवे. आमी कसले जावं अटलिस्ट आमगेले EMI कसले जावं घराची EMI कसले जावं कॉन्ट्रिब्यूट करयत म्हण मस्त जन नेमगीत आशिल्लींची. तेदना तांकां कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, क्वालिफिकेशन नाशिल्लें, ग्रॅज्युएट नाशिल्लें तांणी. तांकां काम मेळचें स्वल्प कश्ट आशिल्लें. म्हाका कशी पुणी रिक्वायरमेंट आशिल्ली हांवें तशें जावन हांवाची घरान तूं एक स्वल्प मोल्ड्स वॅक्स आनी घेवन मागीर अम्मान करता आशिल्लें हांव पळयलेलें. तशें जावन ते कोर न्हू तांकां दाखोवन हांव तांकां पर डे इतलो म्हण पे कोर ते स्टार्ट केलेलें. ते केल्ले खुशीक ते फोटो आनी काणू फेसबुकांत पुरा घाललेले. मागीर मेगेले क्लायंट्साक दिताना तांणी पळोवन कितले लायक आसा आमी आमकां दिपावलीक गिफ्ट दिवच्याक आमगेले घराक पुरा जाता. तशें जावन एक म्हाका एक 10 पेर दी, म्हाका एक 20 पेर्स दी, म्हाका एक 5 पेर दी. तशी सांगून एक महिना भितर 2,500 कॅन्डल्स आय वॉज एबल टू सेल. सो देन आय रियलायज हे ಸ್ವಲ್ಪ रिसर्च केलारी आनी काही मुखार सुनू कसले जावं एक चड जावन एक इंडिपेंडंट कंपनी जावन एस्टॅब्लिश करच्याक एक स्कोप आसा म्हण म्हाका रियलायज जालें. तेदना स्टार्ट केलेलें ऑरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज. फर्स्ट कॅन्डल्स जावन ॲक्च्युली स्टार्ट केलेलें म्हळ्यार तांतू हांव केले स्पेसिफीक मायग्रेनाक, इन्सोमनियाक आनी एअर प्युरिफायर कॅन्डल म्हण एक करता. तसल पुरा करतना ते थेरप्युटीक कॅटेगरी जावन येता. मागीर म्हगेला अनेक स्पेशल वेरायटी कॅन्डल आसा. कसं म्हळ्यार ते ऑर्गॅनिक वॅक्स आनी एसेन्शियल ऑयल्स पुरा घाल न्हू करचे. ते कॅन्डल वेन यू लायट द कॅन्डल कार्बन एमिट जायना. ते सोल्युशन जावन डिझॉल्व जाता. ते हत्ता घेवन बॉडीक घाल घेवचे. दॅट्स कॉल्ड अ कॅन्डल लोशन. असल पुरा ते ॲक्च्युली कॉस्मेटीक कॅटेगरी येता. तशें जावन ते एक GST तू जायना कॅटेगरीज चेंज करता म्हण जालें. तशी जावन ऑरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री म्हण कोर न्हू ऑरा कॅन्डल्स डिझायनर एरोमॅटिक लक्झुरी कॅन्डल्स जाता. ऑरा इनेट म्हणू ऑल माय थेरप्युटीक कॅन्डल्स एंड दॅट एंड प्रॉडक्ट एसेन्शियल ऑयल कसं यूज केला की तांतू ताजे एंड प्रॉडक्ट केला. आनी ऑरा एलिगन्स स्पेसिफिकली फॉर ब्युटी प्रोडक्ट्स वॅक्स बेस्ड अँड ऑरा रेडियन्स म्हणू कॅन्डल जावन एक रेडियन्स येवची तशी लायटिंग अरेंजमेंट्स केला. ते ऑरा रेडियन्स अंत येता. हे 4 मेळून ऑरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जाले. ओके. तुम्ही एक इंडस्ट्री स्टार्ट करू का जाल्यार ताका एक कसं की एक बॅकग्राऊंड जाऊ का हा एक रिझन तुमकां एक दिवच्या आशिल्ला तुम्ही स्टार्ट केला. सो तुमगेले ताजे मागशें कसं बॅकग्राऊंड आशिल्लें आनी ताज्या फुडें तुमी कसं करता आशिल्लें? ओके.
To be very honest, Megal family into our first entrepreneur. Men, women, nobody were there, in business. So our first kellale. Tashjon business background ma kasale na ashile. Malar Megal qualification our MSc biotechnology kella ani mass communication and journalism with scientific journalism background ನಾವು kellale. मागीर एक ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ हांव फॅकल्टी जावनू ट्रेनर जावनू दुसरे कंपनीज आणतू कॉलेजेस आणतू पुरा काम केलं हांवें एक 5-6 वर्ष काम केलें मागीर 2014 अंतू म्हाका हांव आशिल्ली कंपनी सोडून हांव दुसऱ्या कंपनींत वचूंक म्हगेलें बामूण चेन्नईक ट्रान्सफर जालें थंय वचूंक जालें तेदना म्हाका दिसलें 6 years हांव मस्त एक्सपोजर जाल्लें I as a personality I take initiatives and I try to learn more than what I'm supposed to do. So that was my strength. So तशें जावन म्हाका एक्सपोजर मस्त मेळ्ळें तशें जावन हांव अनेक कंपनी जॉइन जावन वापस काम करचे बदलाक हांव एक ಸ್ವಲ್ಪ I am a risk taker also. So कसले जावं करिया म्हण सांगून हांव लीड ट्रेनिंग इन कॉर्पोरेट सोल्युशन फर्स्ट स्टार्ट केलें म्हगेल्या बामणानय सपोर्ट केलें म्हगेल्या फॅमिलीनय सपोर्ट केलें ते स्टार्ट करतरी रेस्पॉन्सीस कॉलेजेस कॉर्पोरेट सेक्टर ते पूरा लायक येता आशिल्लें तशी येवन म्हाका एक आमकां बायल मनशाक पुरा कशें म्हणल्यार सर्वीस इंडस्ट्रीन तूं मस्त लॉंग टायम आसच्याक जायना इत्या म्हणल्यार आमगेले एनी टायम फर्स्ट प्रिफरन्स इज ऑलवेज फॅमिली तशें जावन म्हाका प्रॉडक्ट इंडस्ट्री कसले जावं एंटर करका म्हण आस आशिल्लें कसलें म्हणटा उजवाडा पशी चड चंद आसची गिफ्ट कोणाकय कसं दिवचें साध्य सो light is the best gift you can give it to anybody. So candle was always my passion. Light was probably always my passion. So candle is source of light. So तशी पळयल्यार लायट कसले जावं एक्सप्लोर करका म्हण आशिल्लें तशें जावन हे स्टार्ट केलें ओके तुम्ही तवळ सांगला तुमगेल्या घरा लागीं आशिल्ल्या विमेन्स बायल मनशां निमगीत आशिल्ली ती तुमी तांकां सांगून दिला म्हणून सो तुमी ते रेग्युलर जावन सांगून दिवचे वर्कशॉप की तसले कसले करता आसता की कशी तुमी सांगतात जाणां वय कसं म्हळ्यार हे कॅन्डल बिझनेसाक डिमांड मस्त आसा इत्या म्हळ्यार आमकां हे येता आतां उजवाडा खातीर कोण कॅन्डल यूज करता करंट वचना नवे आतां करंट गेल्यार अटलिस्ट UPS आसता UPS अफोर्ड करूं जायना म्हळ्यार एटलिस्ट चार्जेबल बॅटरीज आसता तशें जावन कॅन्डल इज नॉट यूज्ड फॉर द एक्चुअल पर्पज फॉर विच इट इज मेड सो तशें जावन कॅन्डल कसलाक यूज करता म्हण पळयता आसतना इंटिरियर डेकोरेशनाक आतां पळय एक्चुली समज म्हळ्यार वरमहालक्ष्मी फेस्टिवल आयले पळय तेदन आतां रंगोली डेकोरेशनाक ते सान टी लायट कॅन्डल्स इज एक्चुली मॅन्डेटरी ते स्टार्ट जावन मागीर कृष्णाष्टमी आयले मागीर रामनवमी आयले मागीर दसरा आयले 10 दिवसांकय कॅन्डल्स जावका आनी वापस दसरा जातरी दिपावली आयले आतां क्रिसमस नेक्स्ट न्यू इयर मागीर वॅलेंटायन्स डे ते सोडल्यार एनिवर्सरीज बर्थडेज एवरीथींग इज देर एवरी मंथ ऑर थ्रू आउट द इयर एंड नाउ वेडिंग्स आर सो ऑल ये संगीत मेहंदी हल्दी हे पुरा एक फॅशन आतां इट्स अ ट्रेंड सो तू कॅन्डल्स यूज करचे इंटिरियर डेकोरेशनाक मस्त चड हे इंडियान तू इन अब्रॉड इन ऑल द कंट्रीज आमकां इंटिरियर डेकोरेशन मेन जाल्यार तांकां पुरा इट्स अ पार्ट ऑफ देर लायफस्टायल आतां एक हांव नॉवल वाचूच्या बसतास म्हळ्यार हांव एक कॅन्डल जळोवन ताजे वट्टूची नॉवल वाचूच्या बसचे तशीशी दे हॅव सेपरेट कॅन्डल्स फॉर bedrooms, they have separate candles for bathrooms, they have separate candle for garden, they have separate candles for kitchen, dining, everything it's a part of their culture, it's a part of their everyday routine, it's a FMCG product there. So tashi jaunu demand is huge. So आम कसं करता म्हळ्यार एक महिन्याक नातला 2 महिन्याक एक बॅच करता हॉबी जावन कोणाक शिकुका म्हण आसा की तांकां यूट्यूब पुरो तांकां येवन शिकुका म्हण ना DIY प्रोजेक्ट्स कितले की यूट्यूब चॅनल्स आसाची तांणी कसं शिकताच की ते पुरो बदल जावन कोणाक एक बिझनेस जावन एस्टॅब्लिश करका म्हण आश आसा की अर्निंग पोटेन्शियल आसा म्हाका अर्निंग नेसेसिटी आसा म्हाका म्हण कोण आसाच की तांकां हांव वर्कशॉप करता तांतू वॅक्स म्हळ्यार कसले कितले वेरायटीज वॅक्सेस आसा कॅन्डल करच्याक रॉ मटेरियल्स कसं जावका इन्वेस्टमेंट कितले जावका कितले इन्वेस्टमेंटाक तूं कितले रिटर्न्स एक्सपेक्ट करियत असल पूरा फस्ट थियरिटिकली तांकां सांगून दिवन मागीर मेगेल वर्कशॉपान तांगेला कॅन्डल करून तांगेल ब्रँड लॉन्च करूतय हांव तांकां हँड होल्ड करता मागीर तांणी वचून तांणी स्टार्ट करून कसं जावका की तशी तांणी कितले होड जावन करका म्हण आसताच की
कितले इन्वेस्टमेंट करताच की ताजे वयतानी प्लॅन करून ताका दे कॅन टेक इट फॉरवर्ड. सो हे वन्स इन एवरी 2 months तांकां रेडी करून ब्रँड लॉन्च करून दिता. ओके. तुम्ही सांगला मस्त व्हरायटी ऑफ कॅन्डल्स तुम्ही करता ते म्हणून सो आम्ही तुमगेले ಕೆಲವು व्हरायटीज ऑफ कॅन्डल्स पळय आनी आमकां सांगा तुम्ही खंयचे टायमार त्या कॅन्डल्स केल्या आनी ताचे पर्पज कसो आशिल्लो. हे ऍक्च्युली म्हगेले अवनी कलेक्शन म्हण अवनी म्हळ्यार मड आय मीन अर्थ ऍक्च्युली हे एक व्होड इंडस्ट्री ऍक्च्युली आमगेले कर्नाटकांतू जनरली ಕೂರ್ಗ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ रेड मड कसं मेळटा की कब्बिनी थंय पुरा हे मस्त लायफ जावन मेळटा अंतू ऑर्गॅनिक वॅक्स घालून कोर्नसचे हे बुद्ध महावीर गणेश असल पुरा मस्त व्हरायटीज मेळटा तांतू ऑर्गॅनिक कॅन्डल कोर्नसचे हे जनरली फॉर आउटसाइड गार्डन डेकोरेशनाक हे यूज जाता. ये पेनुम्ब्रा कलेक्शन म्हणले पेनुम्ब्रा म्हळ्यार शॅडो इट्स ॲक्च्युली स्मॉल टी लाईट कॅन्डल हे पळय कशी म्हळ्यार हे बुद्ध मुखार आसचे एक सान मस्त सान एक 5 inch म्हणी येता ते बिकॉज ऑफ द कॅन्डल्स पोझिशन दॅट वी हॅव प्लेस्ड ताजे शॅडो पोड जावन दॅट ऑरा ऑफ द बुद्धा इज ॲक्च्युली स्प्रेड ऑन द वॉल ऑफ इट. हे एक 35-40 व्हरायटीज ऑफ candles are there like this. आता पुनीत राजकुमाराला येतात. ओके. सो पूरा व्हरायटीज ऑफ येतात. हे ट्रान्सपरंट जेल वॅक्स म्हणता मस्त व्हरायटीज ऑफ वॅक्सेस आर देयर और 232 व्हरायटीज ऑफ वॅक्सेस असतात. तांतू एक व्हरायटी हे ट्रान्सपरंट जेल वॅक्स पळोवच्याक आईस म्हणके दिसता ऍक्च्युली. सो हे लिक्विड करताना ते तशी ट्रान्सपरंट उद्दा म्हणजे तशी असता. ताजे भितर असचे पंचलोहाचे विग्रह तोग्गू ते कलर कॉम्बिनेशन के पेबल्स यूज करून गार्डन पेबल्स गार्डन डेकोर पेबल्स यूज करून ते हे मगेले डिवाइन कलेक्शन म्हणून हे मस्त डिमांडांत असचे कॅन्डल मगेले एक कॅन्डल 499 to 750 रुपीज हे वता एक कॅन्डल. ये वॅक्स सॅशेट्स म्हणून इट्स ॲक्च्युली फ्रेशनर वॉर्डरोब फ्रेशनर जावन यूज करियत आणि ड्रॉयर फ्रेशनर जावन यूज करियत. आता इटालियन किचन म्हण पुरा आमी करताची ते ड्रॉयर अंत पुरा मस्त cockroaches sons and insects pura yetta. Yeah, actually it is a combination of tulsi extract and neem extract and combination of spices. Yeah, ami actually megele amma na megele mama man pura te tani tashi galta ashil na neem leaves tulsi leaves they used to keep it with your saris and all so that the silverfish and all doesn't come. तशीची त्याची कॉन्सेप्ट आणि कोर्नसचे हे दवरलारी सिंका तोगो आणि ड्रॉयर भितरी तशी पुरा दवरलारी ते इन्सेक्ट्स येनाची ते फ्रेशनर जावन यूज करियता. ये स्पाइस कॅन्डल म्हणू हे अबाउट 27 डिफरंट व्हरायटीज ऑफ इंडियन अँड अरेबिक स्पाइसेस एक टेम्परेचर अंतू रोस्ट करून ते पाउडर करून प्योर 100% ऑर्गॅनिक सोया वॅक्स आणि बी वॅक्स अंतू मिक्स करून डेकोरेट करून हे कोर्नसचे. हे कॅन्डल कशी म्हळ्यारी एक पावसान तिंबून आयली वेदर चेंज जाले ते एक हेडेक एक कोल्ड जाला तशी म्हणटाना एक कॅन्डल एक जळोन रुमा भितर बसलारी ते एक लाईट अरोमा ऑफ स्पाइसेस फुल रुमा भितर बोर्न ते नोज ब्लॉक जाल्ले ते कसं असतं की वेदराचे ते फुल्ल आमकां थेरप्युटीक जावन वर्क जाता. तशीची हे सॉंग्स ऑफ ओशन कलेक्शन म्हणू कॅन्डल स्पेशल कसं म्हळ्यार एव्हरी इयर वी कम फॉर दिस कोस्टल ट्रिप येताची ते हांगा येवन कारवार गोकर्ण हांगा पुरा वार गटले आमी रब्बून वी हँड पिक शेल्स. आय हँड पिक विथ माय फॅमिली ऑफकोर्स माय सन अँड माय हस्बंड हॅव बीन अ ग्रेट सपोर्ट एक 10,000 12,000 तशी थंय पुरा फिशरमॅन पुरा आसताची तांगेल चरडू पुरा आसताची सो वी हॅव अ बॉल वी हॅव अ लॉट ऑफ फन तांगेलोट्टो मेल नु मस्त शेल्स आणि कलेक्ट कोर्नु वोर्नु तांतू दुसरे फुल डिझाईन्स आणि ट्राय कोर्नु करचे मस्त डिमांड असचे कॅन्डल. ॲक्च्युली यू नो विमेन हियर इन दिस बेल्ट कॅन टेक दिस सिरियसली बिकॉज ಈಸಿ ಜಾನ್ ಹಂಗ ಶೆಲ್ಸ್ ಅನಿ ಮೆಲ್ತಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಕಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಸರ್. ಸೊ ये पूरा हैंड क्राफ्टेड कैंडल्स इन्फेंट जीसस शेप आचे कैंडल ये मस्त नॉट जस्ट दैट ये गर्भिणी कपडाक रिटर्न गिफ्टाक तशी पुरा फॉर ऑल बेबी शावर्स एंड ऑल रिटर्न गिफ्ट दिवचाक यूज करताची कैंडल्स. तशी ये वही अवनी कलेक्शन देर इज अ दिया इनसाइड इफ यू कैन सी कैंडल खाली जतरी तंतु आराम जन वापस कैंडल भरी येता नतलारी दिवस यूज करी येता.
ये मार्बल स्टोन डेकोरेटेड कॅन्डल होल्डर ते नॉर्मल कार्पेंट्रीन तू ते तुगेले मंचाच पुरा ते लेग्स आणि येताच पडे ते यूज नसले ते कट करून वेस्ट अच्छे रिसायकल करून तान ते मार्बल स्टोन्स डेकोरेट करून कॅन्डल होल्डर जाऊन करून अच्छे दिस कॅन्डल होल्डर विल बी परमनेंट तान तू टी लाइट मात्र डिफरेंट यूज करचे तशीची praying angel. So angel who is praying and it's usually used for return gift purpose. ये क्लिओपात्रा म्हणून एक कॅरेक्टर तिगेले फेस म्हणून एक असचे दिस इज ऑल्सो यूज फॉर रिटर्न गिफ्ट आणि ये मगेले एअर प्युरिफायर कॅन्डल म्हणून एक असं ते कॉम्बिनेशन ऑफ एसेन्शियल ऑइल्स कशी म्हळारी ते ऑइल घालून कोर्नसचे डिफ्युजर कॅन्डल कसं असते तर एक 3 hours 4 hours एक रूमा भितर जळयलारी आणि वेंटिलेशन फॉर द रूम मिनिमम दवर नसका म्हळ्यार AC ऑन करचे विंडोज पुरो ओपन करचे फॅन घालचे करून ते क्लोज करून नसलारी नेक्स्ट 24 hours द होल रूम विल बी 85% जर्म फ्री म्हणजे रूम सॅनिटाइज केला वरी हे बाणंती रूम असतं पळय थंय कसले इन्फेक्शन जावचे नजे डायलिसिस पेशंट्स कॅन्सर पेशंट्स कोविड असेल पेशंट तांकां पुरा हे कॅन्डल मस्त यूज जाता ये पूरा जार कैंडल्स एक्सपोर्ट पर्पस खातीर एक्चुअली केलेले दिस इज फ्रेग्रेंस कैंडल्स वेरियस फ्रेग्रेंसेस आर देर मोर देन अबाउट 40-50 फ्रेग्रेंसेस ये पूरा एक्सपोर्ट पर्पस मस्त यूज करता दिस इज हैंड क्राफ्टेड अगेन ये मोल्ड कैंडल्स अच्छी ते मोल्ड दाखून काणू ते फिनिशिंग कोर्नु ते पेंटिंग आणि कोर्नु फ्रेग्रेंस कैंडल्स डिजाइनर लक्सरी कैंडल्स असले ऑलमोस्ट अराउंड 2000 वेराइटीज ऑफ कैंडल्स असं पूरा अंग दाखवचे जायना मगेल वेबसाइट तो ऑलमोस्ट एक 400-500 वेराइटीज असं तितलेची आता एव्हरी माइन आम्ही इथे म्हळ्यार आता तू मगेले शॉपा येता म्हणला का नंतर मगेल वेबसाइटान एक कॅन्डल गिफ्ट दिवच्या खातीर की तू केल खातीर की कसं की एक शॉप करता वापस इफ यू वांट टू बाय कैंडल ओनली देन आई हैव टू गिव यू समथिंग वेरी डिफरेंट Correct. If it is just the difference of the fragrance then you will not be so interested. So तशी आम्ही योचन कोरनो आम्ही चेंजेस आणि कोरनो मागिरी तशी कोण आय हॅव मोर देन 2000 व्हरायटीज ना ओके मस्त मस्त खुशी येतात पळयता नाही तर मस्त ताज्या यूज असतं तुम्ही सांगला आता तशी तुम्ही नेक्स्ट कसं प्लॅन असं मुखारी कसं व्हॉट नेक्स्ट फॉर द कंपनी Okay, so as a company my plan is to take this candle to a very next level कसं म्हणल्यार as I told you demand is very high आता हांव अनेक फॅक्टरी करियत 2 फॅक्टरी करियत कितले केल्यारी हांव मॅनेज करता ताजे बदलाक हांव हे ट्रेनिंग करता आसना तांकां पूरा एक्विप समा केल्यारी तांकां स्किल सेट तांकां क्वालिटी पॅकिंग पूरा तांकां शिकून दिवन इंटरनॅशनल लेवलाक तांकां मॅन्युफॅक्चर करच्या वरी तांकां ट्रेन केल्यारी हांव नेक्स्ट लेवलान तो बरी मार्केटिंग करचें म्हळ्यार आतां वॉलमार्टा वता आसा सद्याक कॅन्डल डिस्कशनांत आसा आनी काय US ते एक पटी चमकलारी ते डिमांड इज गोइंग टू बी वेरी ह्यूज तशीची एक 4-5 कंट्री का हांव टायअप कोण घेतलारी महिन्याक एक 2 लाख 3 लाख कॅन्डल प्रोडक्शन जावका म्हण जाल्यारी हांव ट्रेन कोरनसचे टीम कसं आसा की तांकां पुरो तू एक 5000 करी तू एक 10,000 करी म्हण पुरो जनाक हांव ऑर्डर दिवयत सो तांकां ते एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जाता तांणी प्रोडक्शन कोरून एक लायक दुड्डू करयत तांणी सेल्फ रिलायंट जावयत आणि कॅन्डल प्रोडक्शन इंडियांत कोरून आमी एक्सपोर्ट करता आसचे अंग दाखून अंग GDP का एक कॉन्ट्रिब्यूशन कोरून आसचे म्हाका एक यू नो आय विल हॅव द प्राईड ऑफ इट सो दॅट इज द होल आयडिया अलॉंग विथ दॅट कॅन्डल हांव मुखार सिता सर दॅट इज नॉट द ओनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्मॉल स्केल होम लेवलांत करचे घरांत करचे मस्त वेरायटीज ऑफ बिजनेसेस आसा सो एक त्याची एक जानेवारी 8th and 9th हांव एक सान 2 दिसाचे वर्कशॉप करता आसा तांतू एक 50 वेरायटीज ऑफ होम बिजनेसाचे आयडिया पुरा जनाक दिता आसा तशीची डिजिटल मार्केटिंग आता हे वॉलमार्टा वता आसा मॉलडिव्जा वता आसा थायलंडा वता आसा हे पुरा कॅन्डल खंय वता आसा की हांव ते कंट्री केदनय वच्चे न्ही थंय वचून मार्केट केलें नाही ते पूरा द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज टुडे सो पूरा डिजिटल मार्केटिंग कोणाचे सो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स विल कम एंड तांणी ट्रेनिंग दिताची एक CA येता तो येवन एक कंपनी स्टार्ट करका म्हळ्यार कसं करका MSME सपोर्ट कसं असं
तुका एक बिझनेस स्टार्ट करका म्हळ्यार गव्हर्मेंट कसं कसं सपोर्ट तुका दिता, ताका डॉक्युमेंटेशन कसं करका, पार्टनरशिप म्हळ्यार कसले, प्रोप्रिएटरशिप म्हळ्यार कसले, प्रायवेट लिमिटेड म्हळ्यार कसले, हे पुरा तो शिकून दिता. तशी ई कॉमर्सांतू तुमगेले प्रॉडक्ट कसले जे वसल्यार ते लिस्ट करचे कशे, ते प्रॉफिट मार्जिन कशी येता हे पुरा शिकून दिवच्याक अमेझॉन फ्लिपकार्ट हे पुरा करताचे एक वेअरहाऊसाचे एक हेड येता. तो येवन फुल्ल शिकून दिवन कोणाला जो ऑलरेडी प्रॉडक्ट असला री ते फ्री जावन लिस्टिंगय करून वता. तो सो हे 2 डेसाचे वर्कशॉप आसा. ते दिवसाची म्हगेले 5 years एनिवर्सरी ऑफ ऑरा कॅन्डल्स आसा आनी म्हगेले मस्त जन कॅन्डला बघे म्हाका शिकू म्हणून खंय दाखोवन फोन करताची. वेस्ट बेंगॉल, मुंबई, दिल्ली थंय दाखोवन पुरा फोन करताची. ते हे वर्ष NDTV आनी फ्रीडम ॲपान केलेले एक आयकन्स ऑफ भारत म्हणून एक रियालिटी शो आशिल्ले. तातूंत कशें म्हणल्यार स्मॉल स्केल होम इंडस्ट्री जावन रेकग्निशन घेवन असचे बिझनेस ऑन्टरप्रिनर्साक एक प्लॅटफॉर्म. थंय म्हगेले स्टोरी पळोवन मस्त जन कॉन्टॅक्ट केले. तांकां पुरा जनाक हांव ट्रेनिंग करूं जायना. तशें जावन एक बूक बरयला म्हगेले जर्नी कशी हांव स्टार्ट केले आतां 5 yearsंत हांव खंय आसा, कसं स्ट्रगल्स आशिल्ले, कशी स्टार्ट करचे ते पुरा हांव द लायट ऑफ होप जर्नी ऑफ अ शँडलर म्हणून म्हगेले एक बूक येता आसा ते दिवस लॉन्च आसा. सो आय एम होपिंग दॅट ऑल दीज आयडियाज अँड माय स्टोरी कॅन बी एन इन्स्पिरेशन फॉर मेनी अदर विमेन, not just women, even men for that matter, whoever wants to have their own industry, तांकां एक स्मॉल कॉन्ट्रिब्युशन. ಖಂಡಿತ तुमगेला बुक जो तुम्ही सांगील जर्नी जो ऐकतल्या खंडित एक मस्त एक इन्स्पिरेशन आसा आणि ताज मी ते एक वुमेन्स आना एक एंटरप्रेन्योर जावच्याक एक खंडित एक इन्स्पिरेशन घेता ती म्हणून हांव लागता. तुम्ही सांगला वरीची आता एक एंटरप्रेन्योर जावच्याक सो एक तुमगेले एक झील येवच्या की कसं आसूं काय तांगेले की म्हळ्यार आतां एक डिग्री करून एक कामां वच्चा एक मंथली सॅलरी आनी कोण की दिवची कामां वच्ची एक सुलभ ऑप्शन जनान ऑप्ट करच्या. सो तुमगेले कथा एक कसं झील आस का तांगेले की तांणी एक एंटरप्रेन्योर जावच्याक. एक ब्युटिफूल क्वेश्चन. म्हयनो एका तारीखाक तुगेले अकाउंटाक एक 50,000 की 80,000 की 1 लाख की सॅलरी येवन पडतना ॲक्च्युली नेಮ್ಮदी आसता. आतां आमकां कसं म्हळ्यार हांव ते सॅलरी दिवं का, मस्त जनाक हांव सॅलरी म्हगेला दुड्ड आसा की ना की तांकां सॅलरी सेकंडा भितर आमी दिवूंक जाता. ते ॲक्च्युली चॅलेंज वय म्हळ्यार ते एक ऑन्टरप्रिनर जाता री एक सॅटिस्फॅक्शन दिता न्हय. मस्त जन येवन ए तूं जॉब दिनी म्हळ्यार म्हाका मस्त कश्ट जाता आशिल्ले म्हणून एक थँक्स गिवींग ते एक सांगताच न्हय ते ॲक्च्युली इज अ व्हेरी डिफरंट सॅटिस्फॅक्शन ऑल टुगेदर. हिचे म्हळ्यार म्हगेलें काम करताची तशी जन रिक्रुटमेंटांत असचे एक ಸ್ವಲ್ಪ जन दे आर व्हेरी स्मार्ट, प्रॉब्ली दे कॅन स्टार्ट अनदर ऑर्गनायझेशन एज माय कॉम्पिटिटर्स, बट कॅन्डल मेकिंगांत अशें ना 4th स्टँडर्ड 3rd स्टँडर्ड वचून आसूं कसले तांकां दुसरं काम मेळना. तसं तांकां हांव एक एम्प्लॉयमेंट दितना एक सॅटिस्फॅक्शन आसता न्हय. तांणी एक ದುಡ್ಡು ते हे करून तांगेले चेडवांक एक लायक स्कूला पेटोवच्याक तांकां दुड्ಡು ना आशिल्ले. तांकां पुरा तांणी कॉन्ट्रिब्यूट करतना यू आर ॲक्च्युली गिवींग समथींग बॅक टू द सोसायटी अँड दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. स्ट्रेस इज देअर इन बोथ द केसेस. when you are doing a job you are taking the stress from your managers and your super bosses. Anga tu boss, tu whatever you went through as an employee you will have learned so much being an employer, so you can be more compassionate towards your organization and your employees. So that difference will always be there. ते एक झील ते एक सॅटिस्फॅक्शन ಬಗ್ಗೆ तुक्कल आयडेंटिटी ಬಗ್ಗೆ एक कन्सर्न असला री डेफिनेटली ऑन्टरप्रिनर जाऊ येतं. ओके. सो आमगेला ह्या कार्यक्रमात टायटल आसला वरी स्वाभिमानी पावला. सो एक स्वाभिमानी जावच्या सायडान तूं एक आमगेला बायल मनशान आमगेल विमेन्सान वचका जाल्यार तांणी कशी पावला दवरका मुखार सुका म्हूण एक तुमगेले एक मेसेज तुमी सांगका म्हूण हांव निमगे. ओके. हांव सांगचें कशें म्हळ्यार म्हाका ऑनेस्ट जावन सांगता म्हळ्यार हांव जोडू का म्हणून हांव अर्न कर का म्हण कसले नेसेसिटी म्हणून कंपल्शन म्हणना. म्हगेले बाबून एक डिसेंट जॉबांत आसा, लायक जोडता आसा. आय एम द ओनली डॉटर ऑफ माय पेरंट्स. सो तशें जावन म्हळ्यार म्हाका म्हगे लोन एक आयडेंटिटी जावका म्हण म्हाका केदनय आश आशिल्लें. आनी we most of us middle class women we end up living in the kitchen dressing up for the events. ते सोडून एक आमगेल आयडेंटिटी केल्ला री आनी
आमकां एक अपवाद आसा केदने फॉर ऑल विमेन when 3-4 women are together we always end up fighting, we don't support each other and come forward म्हणून ते actually आमगेले अपवाद वचुका ते आमी एकला एक केदन सपोर्ट करून आमी when we try to go forward we can create history. So always take risks even if it is small step, एक step आमी बायल मनुष्य घेतलारी we are blessed with extra power that we are multitasking. आमी बायल मनुष्य मल्टीटास्किंग आसचे तितले तांकां मल्टीटास्किंग जावन आसता जायना. सो ते आमी एडवांटेज यूज करून आमी बिजनसा एंटर केल्यारी स्मॉल स्केल बिजनस एट होम मस्त सक्सेस करी येता एटलीस्ट इन दिस जनरेशन. थँक यू सो मच. तुमगेला खंडिताची तुमगेला उतरां तुमगेला एक जर्नी प्रत्येकल्यांके मस्त इन्स्पिरेशन आसा. सो तुमगेले हें आयकून आनीक मस्त जेन्ना बायल मनशां जावं शकपुरो आनी इन जनरल कोणेंय आसूं पुरो एक एंटरप्रिनरशिपा सायड आलोचना करता ती म्हूण हांव लेखता. आज तुमी हांगा आयली ती आनी आमगेलो तुमगेली जर्नी शेअर केला हांव तुमकां धन्यवाद सांगता. म्हाकाय तितलेची विश्व कोंकणी केंद्रांतू म्हाका दिस इज लायक अ सेकंड होम फॉर मी. सो हे ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका दिलेल्या तुमकां मस्त धन्यवाद सांगता. थँक्यू. अशीची आमगेलो हा कार्यक्रम पळयला तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.